तुझे सोची आल्या पोसो तुझी बाबूगावना आयतर तुझा सोमेसाची doit pokój gorącaci Aitor tuza somesaci doit pokój gorącaci Tudzie soci aladonia Bogum tyka moj marna Gautu no dorme matuci Somesaci kakutici Gautu no dorme matuci Somesaci kakutici Bapaci, ani putaci, ani powitatmiaci nawi आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं बोगाळ भावभयणीनो आयच्या सेवा धर्माचो विशय समाजीक प्रश्नांनी मिसळ जावन पवित्र सभा आपले भौशीक गोवायकी दिता समाजान नदर मारल्यार जायते प्रश्न आसात जे आमकां लागू जातात समाजान जायते वायट चल्लोले आसा आमी ताचेर निशेध मारता गाय वय म्हणटा म्हाका कित्याक पडला ते दुसऱ्याक वायट करता म्हाका कांय वायट करिना आमच्या जिवितान आमी पळोवया जे कितें समाजान वायट जाता ताचेर आमी निशेध मारूंक जिवितान बरेपण शिपडावंक आनी खेरीत भाशेन आमच्या उतरां कोन्यांतल्यान देवाचो वावर फुडें व्हरूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया आनी जायते पावटी जेन्ना समाजान वायट घडलां हांवें कांयच करूंक ना आमी जिवितान निशेध मारूंक ना बरेपण आमी परगटूंक ना वो बरें आमी करूंक ना सगळे आमच्या पातकांचो उगडास करून आमी देवा लागीं बक्षणे मागुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारे सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया हे मिसा भेटयता डेविड गोन्साल्वीस हाच्या इतिहासा पासत ताका बरी भलायकी देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी ताचेर मागुया ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया
सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पाडोवाच्या बागयोंत आंतोनीक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आगांताक आसलेल्यांचो तीर आस्त्र करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगले आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एक पडात जो जियेतान राजवो चलयता सासनाच्या सासना धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप अंत्योखेंत जायतीं जाणां भावार्थ धरून सोमयाशीन परतोलीं ही खबर जेरुजाल्याच्या पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक अंत्योखेक धाडलो थंय पावतच देवाचें देणें ताणें पळयलें आनी तो खुशाल जालो आनी सोमयांक विस्वाशी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो आनी सोमयाचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तारसुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका अंत्योखेक हाडलो एक आख्खें वरोस थंयचे पवित्र सभेंत ते जियेले आनी पुस्कूळ लोकांक तांणी शिकवण दिली अंत्योखेक शिसांक पयले पावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें अंतुकियेचे पवित्र सभेंत प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे बार्नाबास काळो म्हणलेलो शिमाव शिरेनाचो लुसीस हेरोद उपराजाच्या भुरग्यापणाचो इश्ट मानाएन आनी सावळू एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हळें हांव दिवंक सोदतां त्या खेरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावळूक कुशीन दवरात तेन्ना उपास आनी मागणी करून तांणी ताचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले देवाचें उतोर्ये आमचो जबाब जातलो राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली सगळीं म्हणुया राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली सर्वेस्पराक रचून गांव नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केलीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावळ्यान जैत व्हरून सोडवण दिली जबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली इस्रायलाचे कुळये थंय आपलो थीर विस्वासी मोग मनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली जबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली आख्खे पृथ्वे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानांक खुशाल गितां घडोवन गाव आनंदाचे उल्हास सोड जबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली किन्नोऱ्यो हातान दवरून वेगवेगळी वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव तुत्तोऱ्यो शिंगा वाजोवन
सोर्बेस्पोरा रायाची तोणतोणीत वाखाणणी कर. जबाब: राष्ट्रा मुखार सोर्बेस्पोरान आपली सोडवण पोरगोट केली. शुभ वर्तमानांक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sorves forat soi soi, sorves forat soi soi, sorves forat soi soi, sorves forat soi soi. सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजी शीस करात. संवसार सोंपो पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसां. Sorves forat soi soi, sorves forat soi soi, Sorvespora soi soi, Sorvespora soi soi. Sorvespo तुमचे सवे आसूं. Mativa pormore Gesù Christace शुभवर्तमान. जेजून आपल्या शिसाक म्हणे, जेन्ना मनशाचो पूत सगळे आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो, तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासणार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता, तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजाक आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो येयात. संवसार रुचलेल्यांक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें, हांव तानेरलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें, हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हाका म्हजी खबर मात घेतली, बोणकोणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरीं मनशां असो ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पडोवन जेवंक दिलें, तानेल्लो पडोवन पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पडून आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पडून न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेस्त बोणकोणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेलें हांव. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या भावा भयणांक मदल्या एकल्याक जें तुमी केलां तें तुमी म्हाकाच केलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हे. मोगाड बाबा भयणीनो, मनीस एक समाजीक प्राणी. मॅन इज अ सोशल बीइंग. समाजान जल्मता, वाडटा, समाजान भोंवता आनी भाशेन समाजान तो रावता. आनी जें कितें समाजान घडटा त्या मनशाचेर तो प्रभाव आसता. जावं बरें जावं वायट घडटा, मनशाक सगळें लागू जाता. आयचो विशय आमकां म्हणटा, समाजीक प्रश्नाचेर आमी लक्ष घालून बरें परगटूंक वायटाचेर निशेध मारूंक आमकां आपयता. समाजान कितें वायट चलता काय? भूक आसा, जाय तो लोक भुकेन वळवळटा, जेवण काडना.
आमी कितें करता काय कोणूय आमचे लागीं जेवण मागूंक आयल्यार समाजान लोक सोरो पियेता ड्रग्स घेता जायते वायट चलता जावं आमचे तरणाटे वायट दिशेर पावलेले आसात आमचें कितें काय आमी कितें करता काय जायतो लोक बेकार आसा वावर नासतना आसा मागीर गार्बेज प्रॉब्लम आसा आनी हे भाशेन समाजान जायते प्रश्न आसात हे प्रश्नान हांव कितें करता काय हो हांव अशें म्हणटा म्हाका कित्याक पडला हो प्रश्न म्हाका लागना हो प्रश्न ताका लागता तें पळोवन घेतली पूण जेन्ना हो प्रश्न म्हाका लागतलो कोणूच म्हज्या आदाराक पावचो ना जेन्ना प्रश्न दुसऱ्याक लागता आमी ताका आदार दिवंक जाय आमी ताच्या गरजांक पावूंक जाय तेन्नाच हो दुसरो लोक म्हज्या गरजांक पावतलो म्हाका आदार दितलो मोगाळ बाबडीनो पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आयलो ताणें म्हणलें सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा गरिबांक बरी खबर दिवंक कोयद्यांक सुटका परगटूंक देवाचें ओरोस परगट करूंक आनी जेजू वेदांतूय बरेपण परगटूंक लागलो वायटाचेर निशेध मारलो जेन्ना फारिजेव धर्मशास्त्री वायट करताले तांचेर निशेध मारून लोकांक बरेपण करूंक तो वावुरलो देवान जायत्या प्रवाद्यांक विसून काडले आनी प्रवाद्यांक विसून काडून जें कितें बरें आसलें परगट केलें वायटाचेर निशेध मारलो जावं जेरेमेस प्रवादी जावं इजायस प्रवादी जावं बागयोन पावलून देवाक परगट केलो बरेपण परगट केलें म्हजें आनी तुजें कितें काय समाजांत जेन्ना वायट चलता तेन्ना हांव दोळे धांपता काय वो हांव म्हणटा काय हें म्हाका लागना तें ताका लागता तो पडून घेतलो असली आमची गोत जाल्या काय मोगाळ बाबडीनो मादर तेरेसाच्या जिवितान एक घडणी घडली एका दिसा खंय रातच्या वेळार ती जेवण जेवतना खंय एक हिंदू मनीस आयलो तिका सांगपाक की एक मुस्लीम कुटुंब आसा 8 भुरगीं आसात 2 दीस जाले ती भुकेन आसात तांकां जेवण ना आनी तेन्ना खंय मादर तेरेसा थोडें जेवण घेवन खंय तांकां दिवंक गेली आनी वचून हें जेवण तेच्या आवयच्या हातान घातलें आनी आवयन कितें केलें जेवणाची खंय 2 अर्दां गेली आनी खंय आपल्या घराच्या फाटल्यान गेली आनी रोखडीच पोत्तून आयली आनी मादर तेरेसान विचारलें खंय हें जेवण घेवन तूं खंय गेल्ली आनी तेन्ना खंय अश्चरी म्हणूंक लागली आमचेच भाशेन आनी एक कुटुंब आसा फाटल्यान तीं बुकेन आसा तांकां हांव जेवण दिवंक गेल्ली आनी मादर तेरेसा खंय उतरां आयकून अजाप जाली कारण जी गरज नासलोली दुसऱ्याच्या गरजाक पावली मोगाळ बाबडीनो आमच्यान व्हडल्यो वस्तू करूंक जावचें ना ल्हान ल्हान वस्तू करून आमी दुसऱ्याक आदार दिवया सेंट तेरेसा ऑफ चायल्ड जिजस अशें म्हणटाली लेट अस डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव ल्हान वस्तू आमी व्हडा मोगान करूंक जाय तशेंच खंय येमन नांवाचो हो एक देश आसा हो एक मुस्लीम देश आनी ह्या देशान दुसरो धर्म परगडपाक परवानगी ना मादर तेरेसाक खंय एक ऑर्फनेज इनॉग्रेट करूंक तिका आपयली आनी जेन्ना खंय ती तिच्या प्रायम मिनिस्टर लागीं उलयताली तिणें म्हणलें खंय ह्या देशान हांव म्हजे माद्री धाडपाक तयार आसा पूण माद्री बरोबर एक पाद्री येतलो कारण तांकां 2 दिसाक मिसाची भेट जाय आनी तांकां खंय परवानगी दिली आनी मादर तेरेसाच्यो सिस्टरी खंय थंयसर काम करूंक लागल्यो रोजाराचे कोंत घेवन भोंवताल्यो तेस करताल्यो खंय कुरीस लायताल्यो 2 वर्सां जालीं खंय ताणें तांचेर बंदी हाडली तुमी उक्तेपणी रोजाराचे कोंत घेवन भोवंक जायना तुमी कुरीस घेवन भोवंक जायना आनी तेन्ना खंय जेन्ना मादर तेरेसाक ही खबर गमली ती खंय रोखडीच थंयसर आयली आनी तिणें म्हणलें द क्रॉस इज आवर आयडेंटिटी कुरीस आमची अस्मिताय ह्या कुर्साचेर आमचो स्वामी जेजू मेला आनी तेन्ना खंय ताणें परतून परवानगी दिली जो बरो वावर ती करताली वावर करूंक देवाचें उतर परगटूंक मोगाळ बाबडीनो आयच्या पयले वाचपान आमी बार्नाबास ह्या मनशाची खबर आयकल्या बार्नाबास केन्नाच जेजू बरोबर भोवंक ना पूण जेन्ना
जेजू पुनर्जीवन जालो हे बार्नाबासाक ते बिचून काडटात आनी बार्नाबास जेजूचो अनुभव घेता दुसऱ्याची बरी खबर आयकून आनी जाय त्या गांवांनी वचून जेजूक परगट करता मागीर पावल बरोबर भोंवता जेजूचे शिव वर्तमान परगट्टा आनी शेवटाक एक मार्तीर कसो मरता आयच्या शिव वर्तमानान निमाणी झडटी आमची जातली हे आमी आयकलां शेड्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन दवरतले बऱ्यांक आनी वायटांक कुशीन दवरतले आनी देव तुमकां प्रश्न करतलो तुमी कितें बरें केलां तुमी भुकेल्ल्यांक जेवण दिलां तुमी तान्नेल्यांक पिवंक दिलां तुमी विंगल्यांक न्हेसूंक दिलां आनी शेवटाक जेजू म्हणटा जें तुमी ल्हानाच्या ल्हानाक केलां तें तुमी म्हाका केलां मोगाळ बाबडीनो आयचो सेवा धर्म गरिबांक कोण नासलेल्यांक गरजे वतांक आदार दिवंक आमकां आपयता जे भाशेन हांवें म्हणलां आमच्यान व्हडल्यो वस्तू करूंक जावच्यो नात पूण ल्हान वस्तू व्हडा मोगान करुया जे समाजान जे वायट चलता जावं पयलीं आमच्या कुटुंबान आमच्या समुदायेन समाजान वायट चलता ताचेर आमी निशेध मारुया बरेपण शिपडावंक आमी वावरुया आनी हे भाशेन आमच्या जिवितान जेजूक परगटूंक जेजूक गवाय दिवंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड ह्या मिसांत आमी मागुया आमी सगळीं उबी रावया ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया आमच्या धर्मीक वडयल्यांनी समाजान घडटले उन्नती विशीं परजे मोदें जागृताय हाडूंक वावरूंक तांकां बाबाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका समाजाच्या प्रश्नाचेर आमी तालो उबारूंक आनी वायटांचेर निशेध मारूंक आमकां कृपा आनी बल दी म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका आयच्या त्रेजनाच्या मिसा बोलिदानान आपले इंतेसां भेटयलेल्या डेव्हिड कॉन्साल्वीस हाका बागयंत आतुनीचे मोजतीन मागलेलो उपकार मेलूंक दी म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका ओगेपणान आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया भू मोगाळ बापा दोयेनी आमची मागणी आयकून घे समाजान जें कितें वायट चलता ताचेर निशेध मारूंक जिवितान आमी बरेपण शिपडावंक तूंच आमकां आदार दी त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं
तयारी वेळार आमी गायन करूया C30 पेज 41. मोशा बाबा बेडिनो मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवीदान देव बापाक मानता तसलें सामूर मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या परस्पर मानून घेवं. सोर पदवीदार आनी भू वर्त्या देवा तुझ्या भागिवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुझें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गुण काल तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आतून तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं आमकां फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani संसार बोला बोलल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोयसो उत्सर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोयसोय उत्सर्गी तुका सोयसोय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तीस बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणी करारचें रगत. पातकाचें भक्षण मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. Soumia Jesu, Tudzie moronami soborokta. Soumia Jesu, Tudzie puno život mon porgota. Soumia Jesu, Tudzia elia, ami otrekta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळ्यांची कास तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कुरंडो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसडीत मुखामळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. ह्या वेळार आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आंकुवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागिवोन सुजे, बागिवोन आंतोन, बागिवोन दोनृता आनी सोर काडी तुका मानुल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोदवेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. समाजान घडटल्या सगळ्या वायटांचेर निशेध मारूंक देवाचोच आदार आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायस आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा
जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशान ओत्रेकताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्तान तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावात्याचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काबूत कर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काबूत कर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या सगली आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर ना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शिवंक वेताना आमी गायन करुया D43 पेज 71 Jesus
sorvondara. Toclec soșe sane, oșe amiduca. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, भाग्यवंत आंतोनीन तुझी आणि तुझे पवित्र सोबेची विश्वासीपणान सेवा केल्ली खातीर सासणीक संतोषाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुशी आनी आमच्या भावा भयणाची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाताक सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मातशें बसुया. कोणाकूय मिसाचें इंतेसां भेटोवंक जाय वो इगर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सविर्न रूम उक्तो आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू मेळटात. तुमी तुमच्यो 2 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडार करच्यो, पूण लॉक करचें न्हय, कारण गरज आसत जाल्यार आमचे अशेंच तुमचे 2 व्हिलर्स हालयतले. 4 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या पार्किंग लॉटांत. तुमची कुमसारां आयकूंक फादर हायसिंट आसा. मीस चलता आसतना हो मिसा भायर देगून तो कुमसुदरींत हाजीर आसतलो. भाग्यवंत आंतोनीचे पोरबे समयार तियात्र आसतलो, जाचें नांव गिरगिरे बरोयणार आनी डायरेक्टर रोस्फन्स, जो जातलो इगोर्जेच्या कंपाउंडार. टिकेटी इगोर्जेच्या आदारार विक्रेक आसात. आमच्या बँड स्टँडार आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप स्नॅक्स विकरेक घेवन आसात. तुमी घेवन तांकां आदार दिवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं आनी सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाल नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका झाडवाईच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोती बरी काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवोशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवणदारा, तुजी दोयाल नदर म्हजेर घाल
आनी मोशें दोलडीरपण आनी उपद्रे मोशे हुस्के आनी खोती मोश्यो बिराती आनी आकांत तुजे वेगीन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या खोतींतलो म्हाका निवार तुका जाय ते ह्या वेळार भाग ओचोऱ्याच्या बागयोन आतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राशी आसाय तर तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कणवणाय तोणाय आनी शांतीकाय ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोदेन शेजू सारकेले बरे गूण ते जावूंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं दामनासतना विनोदी कर आमेन. शेवटाक आमी गायन करुया U25 पेज 243.